इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान मार्क केल्ल्या IPB झोनांचो रिश्पेद दवरूंक जाय. शार नियोजन मंत्र्याच्या या वक्तव्याचेर एक्टिव्हिस्ट चाळवल्यात. IPB म्हणजे खंय प्रादेशीक आराखड्याक सुट्टी लायिल्ल्यात जमा. सध्याचो सरकाराचो आराखडो खंय बाबूश मोन्सेरातान केल्ल्या आराखड्या परस भयानक. शेता भाटांचेर बिल्डिंगो नाकात म्हूण गोवा फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मागता. शेत आसा ते शेत उरूंक जाय, बाट आसा ते बाट उरूंक जाय. ते डेव्हलपमेंट करता, चेंज करता आणि थंय कन्स्ट्रक्शन करता. वी आर टोटली अगेन्स्ट दिस. गोवन्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ओनली. आम्ही निश्चित करतात. आमच्या टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर फ्रांसीस डिसूजा हाचो स्टेटमेंट तांणी अशें म्हणलें, zones marked as investment promotion zones by the investment promotion board will have to be respected. और investment promotion boardच एक illegitimate आणि एक रिजनल प्लॅनाचेर एक तापड कशें. आता जे हांगासरले शेतकरी आसत, फिशरमॅन आसत, ट्रायबल लोक आसत, टेनंट आसत किंवा वेरियस वेगवेगळे जे लोक जे हांगासर बारीक बारीक धंदे करणारे किंवा हांगा परमनंट रेजिडेंट्स आसात तांचे खातीर रिजनल प्लॅन आसपाक जाय आशिल्लो. पूण सरकारान खंयचीच अभ्यास न करतात, खंयचो डेटा न करतात हो आमचेर लादपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हो रिजनल जो लेटेस्ट जो प्लॅन जो ओपन करतात तो बाबूश मोन्सेरातान जो केल्लो ताचे पेक्षा वर्स्ट प्लॅन आसा. फाटल्या दारान ह्यो जमनी खावपाच्यो प्लॅनिंग चल्लेलो आसा. ज्यो मरिनाज आसत किंवा तो वाणी प्रोजेक्ट सांग्याचो आसत त्या खरें तर हो रेड कॅटेगरी प्रोजेक्ट आसात जो त्या जाग्यार जावपाक जायना. कारण सरावंडिंगचे एग्रीकल्चर किंवा जे लोक रेजिडेंट्स आसात ताका जो प्रोजेक्ट इफेक्ट जातलो. 5-5 एकर्स जमीन आतां एका नेवीक एफर्ट्स करपाक सोदतात. ऑलरेडी आमचे कडेन जमीन सामकी एकदम कमी आसात. ताचो न विचार करतात ह्यो जमनी सेल करणारे हे गोंय विकणारे अशा प्रकारचो सरकाराचो ह्यो मुवमेंट चल्लेलो आसा. पूण हांगा गोंय सरकार उलटेंच करता अशें दिसता. आतां तुमी एक पळयात, नेवीन खंय मोपा एअरपोर्ट आतां जो जावपाचो आसा थंय 5 एकर जमीन मागल्या आपल्याक. आतां नेवी कडेन आख्खे दाबोळे आसा. इतली वर्सां जालीं दाबोळेच्या ओवर ताजो फूल कंट्रोल आसा. जाल्यार तांकां आतां मोपा कित्याक जमीन जाय, वता थंय तांकां कित्याक जमीन जाय. छोटा बाजार बायणा गटार व्हांवता. सिवेज लोकांक त्रास करूंक लागल्या. लोक दुयेंत पडत म्हूण भिल्यात. कंप्लेनी करून थकले मात सरकार काना मनार घेयना. लोकांक ह्या घाणींतल्यान वचचें पडटा. थंयचो नगरसेवक PWDक बोट दाखयता. सिवेज खात्याचो AE म्हणटा काम चल्लां, रोखडेंच जातलें. येत आमचे स्वच्छ भारत म्हणटा ते येत फोटो ऑफ जाले, सगळें जालें, तेजे उपरांत कोण ना. प्रॅक्टिकली लोकांक जे त्रास जाता ते चालूच आसतात अजून पर्यंत. स्वच्छ भारत म्हणून नाल्यार आनी कितें म्हणा. दीस इज मेक इन इंडिया सिवेज. हेच आमी करता. ही आतां घाण लोकांनी हितूंतल्यान चलपाचें आनी हितूंतल्यानूच आमकां फाल्यां कितेंय रोग जाले जाल्यार हेल्थाक त्रास, सगळ्यांक त्रास. लोकांक हॉस्पिटलान चल, एक मनीस तरी हॉस्पिटलान आसा जाल्यार फूल फॅमिली हालता. कितें प्रॉब्लेम केन्नाच्यान आतां जालो 15 दीस जाले दिसता व्हांवता. कोण पळोवपाक येयना हांगा. आमी कंप्लेंट दिवन जाली, पावसा पयलीं कंप्लेंट दिलेली पूण आजुनी कोण पळोवपाक येयना. आमी कितें पण करपाचें. रस्तो आमकां होच आसा. आमची धाकटी भुरगीं स्कुलाची भुरगीं वयता हांगासरल्यान. हांच्यान आमच्या घरा कडेन वास येता. थँक्यू. 7 दीस जाले ते जाता ते प्रॉब्लम. तांकां कंप्लेंट जाय तो जावन कंप्लेंट दिला पण तरी पण एक्शन घेना ते. आनी ते गेल्यार कितें म्हणटा ते आपलो पंप वर्क करना, हे करना अशें म्हणटा ते. आतां कितले घाण वास येता. आता तुम्ही पळयल्लें आसा की सिवरेजीचे ते टँक ओवरफ्लो जाता. ते आयच्यान 3-4 दीस जाला. सेकंडली एक सांगूंक सोदता की हांगसरलो जो गटर आसा पळय टोटली चॉकअप आसा. पावस पडलो काय 15 मिनटान तो सिवरेजीचें पाणी हे उदीक आनी हांगसर प्रशासन हेचे कडेन विचारलें न्हू जाल्यार ते म्हणटा हे सायडीची वास्को म्युन्सिपाल्टीक पडटा, त्या सायडीचे दुसऱ्याक पडटा. हे वॉर्डाचे कॉन्फ्लिक्टा खातीर हांगसर कोण कांय काम करना. लास्ट टायम सुद्दां हे गटर हांवें स्पेशली सांगून पॅक करून घेतलेले. नगरसेवक PWDक बोट दाखयता. घाणी सोसूं नजो म्हूण तोच उलोवन दाखयता. पूण हेजेर मातशें PWDन लक्ष दिवचें. खूब त्रास जाता लोकांक हांगा. आमकां येतो गाडी बी येता फास्ट येता, आंगार उचलता, बरे कपडे घाले ते मागीर परत वचून घरान. तूं कौन्सिलर तूं कितें म्हणटा?
ते म्हणटा म्हणलें आसा मिस्त्री आज तूं काय म्हणलें पावसा पयलींच कितें करूंक जाय आसलेलें पावस पर्यंत रावप न्हू हेंच्यांनी पावसा पयलीं पिडब्ल्यूडीन कितें करपाक जाय आसलेलें आतां इतले दीस रावन 8 मिनटां आतां पंप चलना हें चलना म्हणटा ते पूण बरें दिसना म्हाका हें तुका सांगपाक सिवेज खात्याचो एई म्हणटा काम खंय चल्लां रोखडेंच जातलें. Last year we had put the sewer line and there all the mud was there. Before this first rain, all that mud came in the this sewage treatment pumping station number 6 and it is blocked. So today we are getting it cleared. So labor are on duty. So by today we are solving that problem. And one pump was not working, so that we got it repaired. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेवया एक विराम.